दिसा उपरांत तुमकां येवकार। मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन आपल्या मतदारसंघात सुमार 11 प्रकल्पाची आपणे म्हायती मेळयल्या आनी टीसीपी मंत्र्यान हाचेर चौकशी करची अशी मागणी हावजान केली। हाचेर उलयतना आमदार दिगंबर कामत, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर हे उलयले। आपूण ह्या प्रकल्पाविशीं अभ्यास करून जर ते बेकायदेशीर आसत जाल्यार तांचेर कारवाय करतलो म्हूण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय हावजान उलयलो। पयली आता कित्याक गव्हर्मेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस जसो आदल्याच्या जाग्यार दुसरो म्हणजे हांव दयानंद सोपटे त्या मतदारसंघात आयलो जशें तुमी मिनिस्टर दुसरे आयले पण प्रोसेस कंटिन्यू आसल्या कारणान हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, हे ज्यो केसीस आसात 11 ताचेर लक्ष घालचें, तुमचे कडेन रिपोर्ट आसतलो आनी म्हाका एक ह्या हावसान एश्युरन्स मेळपाक जाय की ती तुमी ज्यो आफ्टर गोईंग थ्रू ऑल दीस documents submitted by the party and your department given to them आणि लोकांच्या खातीर ते रिवोक करच्यो। आनी एकच सांगता, चड घेवन बसना, एक व्हडलो प्रोजेक्ट मांद्रे आमची पंचायत आसा थंय तुम्ही सगळे प्रश्न वांगडाच विचारता अशें दिसता म्हाका। एक हांव सोंपयता, एक विचारात। म्हाका फक्त एक एश्युरन्स जाय तेंच्यासून, हो इम्पॉर्टंट आसा की तो प्रोजेक्ट तेका पंचायतीन लायसन दिता आसतना दिल्ले फॉर बीग हॉटेल, जेणे करून त्या गांवच्या आनी त्या भागांतल्या लोकांक म्हणजे बेकार जे भुरगे आहात तांकां नोकरी मेळपाक, पण सडनली दे कन्वर्टेड कमर्शियल पर्पज म्हणजे विलास बी कश्ट करपाक। म्हाका ऑनरेबल आमचे आदरणीय मंत्र्यान एश्युरन्स दिली, हाचेर कितें एक्शन घेतलें? स्पीकर सर, मानेरी आमदारान जे प्रोजेक्ट पॉयंट आउट केले ताचे क्वेश्चनान, तातूंत 11 प्रोजेक्ट आहा, हातूंतल्यान एकूच प्रोजेक्ट म्हज्या टेन्युअरान ताका लायसन्स दिल्लें आहा, नांव प्रकाश जलन। हो प्रोजेक्ट आतां सुरवात जावंक ना कित्याक ताका टायटलाचे इश्यूज आहा। सो प्रोजेक्ट जो हांवें एप्रूव केला ताजेर जर सुरवाती पयलीं कितें जर चुकलां अशें तुका दिसता जाल्यार हाजेर आमच्यान परतो विचार करूं येता, पूण थंय टायटल इश्यूज आहा म्हणटकीर तो कामूच सुरवात जावंक ना। जे दुसरे प्रोजेक्ट आहा, फॉर एग्जाम्पल तुमी सांगला तो प्रोजेक्ट महाशीर म्हणटा तो आसा फायनल स्टेज कंप्लिशनाचो। आतां प्रोजेक्ट बंद करूंक मेळचो ना आमच्यान, कित्याक ताणें बांदून बिनून सगळें जाल्लें आहा। हाजे पयलीं टीसीपीन कंप्लेंटी घेतल्या आनी कंप्लेंटीन चॅक करून ताणें म्हणल्यार वायोलेशन ऑफ क्लियरन्सीस जावंक ना। तुमचो मुद्दो असो आहा स्पीकर सर की सांगिल्लें हॉटेल म्हणून आनी आतां बिलां येतात। Code of conduct was in force when this permission was given. These are serious lapses. Third, as Minister said, planning and development authorities have powers. Town planning department, though they don't have any powers, they can revoke their clearance certificate. See, they can write to the, they are the technical officers for panchayats. They can write to the panchayat body saying that because of this, they have misrepresented and obtained this. And there are incidents where town planning department has withdrawn, recommended to the panchayats, recommended them to, that we are withdrawing their this, and then panchayat can issue notice failing which collectorate can step in. So if that is the fact, you can check up and initiate at least that sort of action where they can write to the panchayat if it is a fact. स्पीकर सर, खूब गोष्टी कोड ऑफ कंडक्टा वेळार जाल्या। रिजनल प्लॅन 2021 म्हणटा तो नोटिफाय केल्लो नोव्हेंबर 2011, आमी निवडून आयले तेन्ना मार्च 2012। बिटवीन नोव्हेंबर 2011 टू मार्च 2012 जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट चलतालोय बी अरावंड 1200 प्रोजेक्ट एप्रूव जाले। सरकार तुमचो आशिल्लो। सो कोड ऑफ कंडक्टान करूंक जायना पूण जाता, जाल्लें आहा। That section 52 and 53 of the Town Planning Act, which allows the PDAs to come down on unauthorized structures. If this can be extended to the villages, tell me straight away, or should you take permission from somebody who is not elected? आज तुमचे तशें जाल्ला। House is talking one thing, भायल्यान कोण तरी दुसरो उलयता, तसलें परमिशन घेवपा पडटा, सांग तूं म्हाका। जर तुका दिसता की आमी स्ट्रिक्ट रावपाक जाय, we need to extend 52 and 53 to non-planning areas. Let us take it. हांव कित्याक मान्य मंत्र्याच्या नदरेन एक मिनिट हांव कित्याक लागून नदरे हाडून दिवंक सोदता, पर सीएम सुद्दां आसतना
हांवें हें नदरे हाडलें की हें कित्याक लागून जे इंडस्ट्रियल लँड आसता थंय दिली गजाल वेगळी, हे जेन्ना गांवांनी ऑर्चर्ड लँड आसता त्या स्पीकर सर विरोधी पक्ष नेते एक मिनिट सेक्शन 49(6) परत आम्ही खूप वेळ दिलो तुमकां हांवें. स्पीकर सर, हांवें टोटल 11 प्रोजेक्ट दिल्यात, 11 फायली म्हाजे हांवें स्टडी केल्यात. हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, नॉट ओन्ली वन, 11 प्रोजेक्टाचे मातशे अभ्यास करचो आनी तांचेर एक्शन घेवचें. स्पीकर सर, अभ्यास करता, and if it is worthy of action, I will take action.